बायचे फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रॅव्हलिंग आणि इवन आधीचे फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रॅव्हलिंग. आता दूधसागरातलो ना तुम्ही दूधसागर वॉटरफॉल व्ह्यू दाखवते तुमका आले ना रे सो सिनरी बरी हा बाय. आधी ड्रॉइंग काढता तशी येणार आधी आमची ट्रेनीचे जेवण आणि व्हेज थाली कशी किती असतं ते ऑर्डर केलं आणि शंकरान सांगितलं त्यांची बिर्याणी पडले माझे जेवण. अरे रे रे होते बुगलाला पण जेवण होता ना. आज आम्ही बेगीन सकाळी उठलेले गडबड त्यांना ब्लॉग स्टार्टच करणार इतली गडबड की ब्लॉग करपाक सुद्धा विसरले आम्ही. सगळं पॅकिंग करपाचें करून करून हांव लास्ट 2:00 न्हिदला आणि उठला पावणे सगळं लेट झाला. ॲक्च्युली 5:00 उठपाचे असले पावणे 6 झाले. हांगासर ऑलमोस्ट सगळे झाले. सकाळचे उठून बायचे गरम उदक बीन सगळे 2 फ्लास्क भरून घेतले. एक 1 लिटर एक 1/2 लिटर आणि हिंगा हावडलं पण असं नाही म्हटलं तितलेच घेतला. आणि मेन की ना बाय सकाळी फुडें उठले खबर ना अशी इतल्या बेगीन उठना 9 बीन लेट उठता उठोन न्हिता पण आज उठोन ये पळय ताका पुसून बिसून रेडी करून दवरला फुल स्लीव्स घातला. बाय हाय कर रे गुड मॉर्निंग कर. हांगा राहणार रे हांगा फोनान हाय कर रे फोनान हाय कर. हाय गुड मॉर्निंग कर हाय कर. हा आले माझे छान तुम्ही म्हणणार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. हे बाय हे सगळ्यांना फुल स्लीव्स घालून रेडी आणि हांवें नॉर्मल घातला पण जॉगर्स घातला दाखवायच्या वेळेला जॅकेट घालता. सो कपडे सुद्धा काढून दवरून असं वयतले घालपाक दुसरे काडलेले ते असं नाही म्हटले. सो चलो फटाफट आता आमी वयता. ट्रेनीन जेवण मातशी आसतलें न्हू भायले म्हणून हांवें बेगीन मी इल्लोसो पुलाव केलो तर जालो काय पळयता. ऑलमोस्ट डन पळय. फायनली आमी रेडी जाली. आधी शंकर बीन येवन भायर आला. रेडी मरे ऑल सेट टू गो. बाबा बाबा टाटा करता म्हणजे सगळ्या पळयता म्हाजे बाबूय येता होय ए एक सॉंग आहे बाबा टाटा कर मला आईक बीन आईक माचीक बीन टाटा कर. अवे तिघांचे कपडे सेम आहे यांचे ते कसं तू वयता म्हणा आता ते म्हटलं चलो टाटा मम्मा टाटा करत बाबा टाटा हो टाटा टाटा कर आईक बिन टाटा कर आईक बिन टाटा कर माचीक बिन टाटा कर टाटा कर टाटा कर दीदी बी नाही सगळी रावायला येईल बाबा ते बा मम्मी वयसून टाटा करतात. टाटा कर बाबा मम्मा टाटा कर. आजी मग लेट जाता सो चलो चला येता येता चला काय तर जिजा येता ते म्हणता हॅपी हॅपी. येस सो गाइस फायनली टूर स्टार्ट हो गया है. आम्ही काय इथे बिन सांगला ना रे सरप्राईज फाल्यावर कळटलं नेक्स्ट व्हिडिओ तसं केलं सांगा ना का म्हणता तो ना नेक्स्ट व्हिडिओ दाखवपाचे समजे खंय येयला ती. ओके सो वेलकम टू स्टार्ट बायचे फर्स्ट टूर एन्जॉय. फर्स्ट टूर खंय रे सेकंड जालो शिर्डी जालो सगळें जालें. ओके पूण हो मातसो सरप्राईज हा. हो टूर मातसो हेंकाय सरप्राईज हा दोगांकून आनी बायकूय. प्लॅन असो हा वचपाचें हा पळय आमी ट्रेनीन ट्रेन से बुक किया है. आराम से बैठेंगे और जाएंगे. आते वक्त दूसरा प्लान है बाद में आपको पता चलेगा लास्ट में. ठीक है प्रदीप हमको जा रहे हैं छोड़ने के लिए छोड़ के उसको काम है करके आएगा. रेडी दांत तो दिखाओ थोड़ा. टूर वाले खुशी नहीं दिख रहा है. ए वाह हाँ तेरे जाए मैं था. ओके और वीडियो नो लॉन्ग रखलो. हाँ लॉन्ग वीडियो होने वाला है क्योंकि पूरा दिन का शूट होगा. बने रहो. अभी यहाँ पे एंड करेंगे फिर स्टेशन में पहुँचने के बाद थोड़ा लेट हो गया तो ट्रेन टूर मागे फुल डे जर्नी ट्रेन चॅलेंज. तर जस्ट आम्ही पावला वास्को रेल्वे स्टेशनात वचपाचें आहा आनी सेकंड प्लॅटफॉर्मार कित्याक आहा म्हणजे तर ते पळय फ्रांसान थाना आमी कुलीक हें केला हायर केला ते समथींग घेवन आमकां वता. आमकां आनी लगेज घेवन वचपाचें गरज ना. पळय आमचे प्लॅटफॉर्म सगळे घातला शंकरान धरला. गुड मॉर्निंग वास्को गुड मॉर्निंग वास्को. सगळं फुडें प्लॅटफॉर्माचेर आमी रेल्वे स्टेशन. सो चल आतां आमकां खबर आसा तेच्या वांगडा वयचें पडटलें. कन्फ्युजन कितें शिकयता कशें कितें ट्रॅव्हल करता तेन्ना बेड काउंट करूंक जाय. ताका सांगलां हांवें आत्तां कितले बेड आसा तुमचे कडेन हातीन विथ लॅपटॉप विथ म्हाजें. हय ओके ओके ह्या काय
ये बच्चे के खाने हाँ, बच्चे का सामान है ना, इसलिए हमारा गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आणि एक ट्रेन आहे पण बाई उठल्या बाई पहिला किती आवाज आहे होणार बाबा कोण ने ट्रेन येईल म्हणा बा गिंग गिंग बाबा टायगर बाबा टायगर पाहले आम्ही भितर आमची तो टायर असले आणि सीटा किती हा ना बाईक सेटल केला बाईचे सो आमचे न्हू 4 सीट आमकां डिफरंट गावले पळय हे एक सीट आमचे हे एक सीट आणि ते एक सीट हे फुल आमकां कंपार्टमेंट घाल्ले न्हू जाल्यार बरें जातलें 4 बुकिंग म्हणून असं झालं अशें न्हू ओके रिक्वेस्ट करचे पडटा आता कोण येता तेजेर हा ओल्ड एज बी न्ही जाल्यार करना ते हय कोण बीन यंग एज आहा जाल्यार तेंका थंय शिफ्ट करून आमी जावया ना रिक्वेस्ट करूं शकता मागीर ओके ओके पळोवया सो पळोवया रिक्वेस्ट करून आमकां एक सेम कंपार्टमेंटान एकूच जाग्यार गावलें जाल्यार बरें जातलें लोअर सगळें आमकां 4 वयर गावला हां सगळे धरून 8 आहा टोटल बाईक टोटल 8 आहा बायचे फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रॅव्हलिंग आणि इवन आतीचे फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रॅव्हलिंग आयज बायचे पळोवया कितें जाता च्या वत दिसता का आपले शेडो दिसता धरता पळय फुल डे कशें मॅनेज करता बाय ते पळोवंक जाय ट्रेन इन काय ना सगळें हय न्हू आम्ही लोक फ्रांसिसान शंकरनाथेन मी चहा घेऊन हांवें इन्स्टंट चहा हाडलेले पॅकेट्स आणि बायच्या हाती तर हे हाडलेलें आमी गरम उदक सायन आनी पेपर ग्लास स्पून बीन सगळें हाडलेले हांवें भाजी सगळे चहाचे सगळे घेवन येयल्ले बाय दूध पिलें आनी न्हिदलें फीड केलें न्हिदलें समथींग एक सकाळीं उठलेले बाय कितल्यांक 6:30 6 o'clock ओके ओके आपुणूच उठले हरशी उठना हरशी 9 बीन उठता आनी आतां न्हिदलें एसीन सुद्दां ते कागा सगळो घाम येयल्लो जाणा मनाली अशें न्हिदलो आतां म्हाका मागीर म्हणजे की हांव काल 2 न्हिदलेले 2 o'clock आनी मागीर कितल्यांक उठला 6 o'clock आवय ना 5:45 जागो ते चाव पी तुझी च्या इन्स्टंट टी केल्लेले ऑर्डर बरें जालें न्हू काम येयलें हे चड उदक पडलें दिसता आता तू या साठी ओपन करून बसता जाल्यार पळय दूधसागर येतलो हय ते तेंका सांग ते रावला आमचे एक्चुअली कंपार्टमेंट असं बंद केला आमी दुधाक दवरलेलो सरिता असं बंद करूंक मेळटा 2 tier मातसो फॅसिलिटी आसता फॉर 3 tier 3 आसता न्हू कंपार्टमेंट सो बंद करूंक मेळना पडदो बीन ना बरं हां राव शंकरा कडेन व्हरता मातसो कितें करता शंकरानी आदी पळोवया राव चाव नाका तेंका हे खंय रे हांगा बसलेले पळय येता कितें रे खंय गेल्लो तुमी भोंवता दूधसागर येयलो दूधसागर येतलो आता बसा विंडो सीट येयलो आता दूधसागर येतलो न्हू तुम्ही दूधसागर वाटरफॉल व्यू दाखवते तुमको हाँ अभी ना आएगा दूधसागर वाटरफॉल आपको दिखाते हैं यहाँ से अच्छा व्यू एक दिखेगा जैसे लग रहा है क्राउड भी कम है तो देखेंगे वो पे असं दिसतलो मागीर ना दाखवते तुमको कशें कितें सो आता आमी दूधसागरा पळोवपाक पावली आनी दूधसागराक पळोवपाक मागीर कितलेक जाले ह्या सायडीक त्या सायडीक सोडटाय पळय शंकरान आतां दोगांय जाणा त्या सायडीसून ह्या सायडीक येयले त्या सायडीक पयलीं दिसतलें रे आतां तूं वय थंय टर्न मारता पळय तेन्ना हांगा दिसतलो मागीर ओके ओके सो तुमी कितें फूल ट्रेन घेतल्या कितें विकत सगळें बूक केला भशेन त्या सायडीक आसल्या पयलीं हेज्या त्या सायडीक परत ह्या सायडीक येयले आनी फ्रेंड्स थंय बसला आनी आमचे सिटी वयर हांवें बाय न्हिदला बाय कशें न्हिदयला बावली घेवन तेजी बेश्टीक डॉन हाडलेली फ्रिजान जाल्या पळय थंय हांगासून बस दिसतले कसो आदी रावला पळय एक सायडीक रील काडटा एक सायडीक पळयता सामकें एक्सायटेड आहा दूधसागराक येता काय पळोवपाक वचून अर्दवर जालें पयलींच अर्दवर जालें पयलींच म्हणटा दोगांय जाणां दिसना ह्या सायडीसून दिसतलें आतां आदी हांगा यो आतां बायकूय पळोवंक गावता पण बाय न्हिदला
बाय उठले बाबा पटवचं पे नान पे आले नान रे काय बोलले आम्ही बाई उठले सॉंगचं बाईक त्यांना थकले ते हो ना मोठ्यात वाजायला पण त्यांना सॉंगचं उठले सो आता 12 जायते आणि आम्ही सगळ्यांना काल लेट घेतली आम्हाला काल सारखं लेट घेतलेलं सगळं पॅकिंग बिन करून सो आणि सकाळी बेगीने उठलेलं सो फ्रांना मातशें जेवायला सगळें काम केलें हांगा लॅपटॉपाचेर आनी न्हिदलां हय वयर न्हिदलं समज हे दोगांय भागांक करता खेळटा बायक घेवन बाय उठले न्हू हे पळय बायक घेवन शंकर हांगा बसला आनी बाय बाय आदी घेवन बसला बाय म्हाजे कडेन कशें रावना म्हाजे कडेन बसल्या सुद्दां त्या सायडीक वयता अशें आसरे म्हणजे बसोन येता तांकां थंय बेश्टें बसलो हांव मातशें पांय न्हिदलें जाल्यार मातशें 10 मिनटां आड पडले आनी आतां बेश्टें बसला हांगा व्यू पळोवपाक ह्यो सुद्दां आहा बेहाची बिस्कीट खाता भूक लागली आमकां आमी आतां बेश्टें बाबा बिस्कीट खाता आतां भूक लागली दी खंय पळय हे बेश्टें खायना बेश्टें दी खंय बाबा कितें खाता रे बिस्कीट माम रे माम रे दादा खंय बाबा दादा बाबा वयर न्हिदला दादा रे बाबू रडटा कसो रे आबा तो बाबू कसो रडटा कसो रडी करता कसो रडी करता बायक बाबू खंयच्या पळय पडला म्हणून पळयता आयकता बाबू कसो रडटा रे तो बाबू कसो रडटा तो कसो रडटा डोळे बंद कर डोळे बंद कर डोळे बंद कर डोळे बंद कर बाबा बाबू कसो रडटा रे तो डुब्बा रे बाबू कसो रडटा डोळे बंद करून दाखव खंय रे सपन्यात आमी ते च्या पिली पण आता थंडी खाता म्हणून इन्स्टंट टी हाडला ती करता सगळ्यांक अशी इन्स्टंट टी हाडल्या डायरेक्ट गरम उदकान घालपाचें आनी पिवपाचें सगळ्यां खायता मसाला च्या सो आमचे बेस्ट फ्रेंड जेन्ना अशें बायच्याना फूल चॅलेंजींग म्हणजे हे फूल डे चॅलेंज कशें कितें जावता पळोवया पडले पाले पाल येता पळय भायर पाल येता पळय ती पाल येता व्हडली पळय जाय पावडर डायरेक्टली इल्ले करता होतोय केले आनी ती मातशी हे जाल्ली म्हाजी ओके इतलीच बरं मायंड वेस्ट केला म्हाजो पहिला सो सिनरी बरी आहा पळय आधी ड्रॉइंग काडटा तशें न्हू रे आधी ड्रॉइंग काडटा तें सारकें न्हू आधी माउंटनान हे अशें करना तूं माउंट हे न्हू रे मदें डबे सिनेरी मदें सिनरी पळयता जाल्यार मदें डबो येयलो पळय इंजीन हेजे ट्रान्सपोर्टाचे हे काबार जाता आपल्या सिनरी काबार आमची शुभ नो अरे रे 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 गॉड आनी दनपारां आमी घरासून जेवण हाडलेलें आतां हांगासरूनच ऑर्डर केला जेवण कशें आसतलें तें आमकां खबर आतां सुद्दां आतां रात जाली आमी आतां जेवता आमी आमचे ट्रेनीचें जेवण आनी वेज थाली कशें कितें आसलें तें ऑर्डर केलां आनी शंकरान सांगलें तेंचे बिरयानी तू किती खाल्ला एक फ्राईड राईस एक फ्रायड रायस एक बिर्याणी. एक बिर्याणी ती बिर्याणी तशीच ती ट्रेनीन बिर्याणी तशीच गावता आवडलं तुका फक्त एकूच खाल्लं दिसता अरे सारकें खावना फुल खाल्लं ना 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 हाय बरी लागना रे बरें लागना बाय खंय हांगा आसा हांगा कोण आसा हांगा कोण आसा शंकर बहीण हय मातसो स्लो ओपन कर अरे कितें करता रे ए बाबा हांगा आसरा ए बाबा अरे लिपता बरं तुम्ही ओके बसा 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 तुझी वेज थाली नाका डाळ आसा कड आसा कितें आहा खबर भाजी बीन आसा आनी चपाती एक बरें आता आमी जेवता जेवून जेवता न्हू तुमी जेवले हय रे आतां एकूच न्हू आमी ट्रेन सुटली. 1 बाय 1 सुटले आमी काय ट्रेन सुटली हां, चड व्हडलो हय. रेस्पॉन्स तेच काय ते आमी हाडले ते काबार गावाना हय म्हाका दिसता हेंच्यांनी फक्त तातीच खाल्ला रे हय आनी रेसीत उडयलो सगळें अरे रे कितले करूं नाका आमी पावतले 4 दिसता ताती बेगीन बेगीन टायम जाला 8 जावपाक येयला एक्चुली आनी जेवन न्हिदपाचें न्हिदोवन दिवचें ना आतां प्रॉब्लम कितें जाला ना आमचे सकयल कोणाचें आसलें पळय ते येयल्ले आसा म्हणजे तेंचे हे आहा न्हू सीट ते येयल्ले आसा 2 जाण जाणटो आहा दिसता न्हू
त्या खातीर आमी तांकां सांगूं शकना तांकां वयरूय वचोंक जावचें ना तांकां सकयलूच आसून आमी जेवन वयर वयता पूण जातलें तुका न्हिदोंक जातलें वयर ओ ही कसली भाजी पळय मरे तेजें सोयाबीन सोयाबीन न्हू तें वांयगे काय कितें खबर ना भाजी कसली तर पळय टेस्ट ओके आहा जालें खा नाल्यार सोड विटन खावंक जाय ना कितें जेयता बेगीत लागले टेस्ट मागीर जेयना खायना दुसरें काय सो हो आमचे जर्नी रातचे देंवतले सो ट्रेन जर्नी हांगाच कवर करया लॉंग आसतलो न्हू पूण मज्जा चल काय शोध ना मध्ये मध्ये मातशें पूण बायन बीन दिसाच्या टायमार मज्जा केला हांगा बसून बरो व्यू एन्जॉय करताले क्लाउड बीन काय दिसना आतां काय असं दिसता न्हू काळो काळो काय दिसना ते आतां वाज येवंक लागलो तेका आतां म्हणटा म्हाका एंटरटेनमेंट जाय मोबायल जाय म्हणटा वाज येता काय दिसना न्हू काळो केला सगळ्यांनी ते खातीर ओके सो ये था हमारा ट्रेन जर्नी फायनली फाल्यां पावया मरे होटल बूक केला तुवें हांवें कितें सांगलेलो तुजेर रेस्पॉन्सिबिलिटी होटल बूक करपाचें ना खावपाचें सांग तुवें खावपाचें सांगलेलें ओके तूं बिर्याणी पळयतलो तर आनी शंकर वेळ कितें करतलो ते उबर अरे सांग रे ओला उबर बिर्याणी हांगाय मेळटा ट्रेनार मागीर सरी सरी ते म्हणटा आतां खावपाचें जेवपाचें काय डिस्कस करनाका मागीर कळटलें खंय वयता तुमी आमी बिर्याणी खावपाक वयता खंय वयता दुबय न्हू रे हय मेळटा दुबय बिर्याणी मेळटा आसतलो न्ही हय तर मागीर हय हय चपाती तरी बरो आहा मरे कितें पळयता आसा मशिनाची काय पळयताले हांव इतली पातळ हय तर आसतलो तेंचे इतले क्वॉन्टिटी बरें आलेले दनपार आमी जेवण हाडलेलें तें आतां तें तूं ना हांव तुका कितें सांगलेलो सपोज तूं आयज नॉनवेज आसलो न्हू बरो चिकन बीन ट्राय करून हाडूंक जाय लास्ट टायम आमी येयल्ले तुका याद आहा दिपेस बीन आमी आतां न्हू भायर हाडटा एक्चुअली कोकोमेलन जाय आं ओके सो आतां आमी एंड करता जेवण बीन न्हिदता फाल्यां डायरेक्ट सकाळीं फाल्यां उठलेगीत खंय पावता तर मातसो हॉटेलाचे आमचे ट्रिकी चल्ला थंय कसो कितें बुकींग आहा तेजें आहा पळया आतां कंटिन्यू करता फाल्यां ओके बाय दवरूं बाय बाय पडलें म्हाजें जेवण मातशें अरे रे रे होतले भूक लागल्यार पण जेवण वता ना जेवण कितें तरी खावंक जाय आं बरें दवरता चल बाय 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 गुड नायट गुड नायट आं फाल्यां मेळया हांकांय दाखयता मातसो गुड नायट म्हणा रे खंय गेले रे ए गुड नायट म्हणटले तुमी गुड नायट गुड नायट ए बाय गुड नायट केले केले ते बिजी आहा सारको भितर गेल्या कंपार्टमेंट असो ब्लॉक आहा न्हू अशें पडदो बीन लावपाक मातसो बरो आहा असो ब्लॉक करून तुमी सुशेगाद मेळटा जेवपाक बीन काय ना